दक्षिण गोंयांत मन भुलोवपा सारको गांव म्हळ्यार जांबावले गांव. पणजे सावन सुमार 55 किलोमीटर अंतरार हो गांव आसा. गोंयची राजधानी म्हळ्यार पणजी. ह्याच पणजे शारा सावन आमी जांबावले वचपाक भायर सरलीं. मांडोवी न्हंयेचेर सुरू जाल्लो हो प्रवास न्हंयेचेर पावून वेगळेच तेंगशेर पावलो. उपरांत कुट्टाळे, केळोशी, वेर्णा, माजोड्डा हे सबंद वाठार काडून आमी आतां मडगांव पावलीं. नियोजीत केल्ल्या स्थळार पावपाक आतां फक्त अर्देवर उरला. देखून म्हजी उत्सुकताय अदीक वाडल्या. हिरवोचार वाठार, एका हारीन उबे माड, शेतां, झाडां ह्या वाठाराक अदीक सोबीतकाय हाडटा. केप्यां म्हालाचे शिमेर वशिल्ल्या जांबावले गांवांत सगळ्यांत आकर्शीत करपा सारकी वास्तू म्हळ्यार कुशावती न्हंय देगेवेले श्री रामदास दामोदराचे भव्य दिव्य देवूळ. गोंयांतल्या जागृत देवस्थानां मदलें हें एक. हेर देवळां भशेनूच दामबाबाच्या क्षेत्रांत प्रवेश करतना सगळ्यांत पयलीं मेळटा तो देवळाचो आरकाटो. पूण हाचे खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या आरकाट्याच्या मदीं श्री गणेशाची प्रतिमा आसा, जाल्यार दाव्यान देवी लक्ष्मी आनी उजव्यान देवी सरस्वतीची सुंदरशी प्रतिमा आसा. गोमंतक टीव्हीचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां मायमोगाचो येवकार दिता. महात्मय देवळांचे ह्या कार्यावळींत आयज आमी पावल्यात गोंयच्या प्रसिद्ध आनी नामनेच्या अशा श्री रामनाथ दामोदराच्या देवळान. चलात तर इश्टानो, आमी श्री दामोदराचें दर्शन घेवया. देवळाच्या परिसरात एक व्हड पोरणे पिपळाचें रूख आसा. ह्या रुखाक सांस्कृतीक नदरेंतल्यान भोव महत्व आसा. भावीक व्हडा श्रद्धेन ह्या पेडाक पुजतात. थंयच एक पवित्र बाय आसा. ह्या बायचेर जायतीं देवकार्यां जातात. ही बांय बरीच खोल आसा. हालींच कलात्मक पद्दतीन बांदून काडल्या. ह्या पवित्र बांयच्या उदकान श्री दामोदराचो अभिषेक जाता. देवळात प्रवेश करताच दोळ्या मुखार चैतन्यमय हरिहराची प्रतिमा पळोवपाक मेळटा. जाणकारांच्या म्हायती प्रमाण एका देवळात वांगडाच 2 देवाच्यो प्रतिमा आमकां सहजा पळोवपाक मेळना. हांगा हरिहर म्हळ्यारूच साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आनी श्री दामोदराची प्रतिमा. दामोदर हे विष्णूचें नांव, मात गोंयांत हे शंकराच्या लिंगाक दिल्लें नांव. म्हळ्यारूच एक अप्रूप. श्री देव दामोदराचे भक्त बऱ्या वायट वेळार तांकां दामबाबाच म्हणून साद घालतात. विष्णू शंकराचो आराध्य, तसोच देव शंकर विष्णूचो आराध्य. ह्या दोनूय देवांचो संबंध अलौकिक आसा. हरिहराचो असो संगम हेर कडेन पळोवपाक मेळना. दामबाबाचे आनीक एक वैशिश्ट्य म्हळ्यार शंकराच्या लिंगाक भांगराचो मुकुट लायिल्लो पळोवपाक मेळटा. सकाळी सुमार 7 वरांचेर देवळात पावत जाल्यार देव दामोदराच्या ह्या लिंगाचें दर्शन घेवपाक मेळटा. दामोदराच्या ह्या मूळ स्वरुपाच्या लिंगाचें दर्शन घेवपाक खूब पवित्र अशें लोक मानतात. कोविड काळात जसो भक्तांच्या श्रद्धेत कसल्याच तरेचो खंड पडलो ना, तसोच देवळात येवपी भक्तांचो आंकडो लेगीत कमी जालो ना. वेगवेगळ्या प्रांताचे, धर्माचे लोक हांगा व्हडा संख्येन भावार्थान येतात. देव दामोदराची सेवा करतात, तांकां आंगवण भेटयतात. भावार्थी देवळात उजवाती लायतात. मात दिवे लावपाची चाल खूब कमी देवळांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. हांगा एक खाशेली सुवात आसा. गोंयांत जायत्या देवळांनी प्रसाद पाखळी लावपाची परंपरा पळोवपाक मेळटा. देव प्रसादाचेर भक्तांचेर येवपी संकटांची सुलूस दिता आनी जे कितें वायट आसा तें निवळपाक देवाक प्रसाद लायतात.
दामबाबा कडेन मनापासून मागिल्ल्यो सगळ्यो इत्साय पुराय जाताच अशें लोक म्हणटात आनी हाकाच लागून भाविकांचो तांचेर खर भावार्थ आसा। ह्याच भावार्थान लोक देवाक प्रसाद लावन नाल्ल फोडटात। म्हागे नांव विनोद प्रभाकर जामलकार। हांव हांगा सेवेकरी म्हणून काम करता। कमीत कमी 50 वर्सां तरी जाली म्हाका की हांव हांगा देवाचें अशें हें करता। आतां तुमी जो पळय म्हाका प्रश्न विचारलो की तुमी तो नाल्ल हाडलो आनी कमिटी असो घेवन येयलो आनी हांगा फोडलो, हेजें कितें काम? तर हांगा बाबा हेका पुरू म्हणटात। पुरू म्हणटकीर आमगेल्या देवा भितर पळय प्रसाद मागतात तेन्ना हेका पयलीं भोवमान जाता, तेच नंतर मारंगण म्हणून जाता आनी मागीर बांदास म्हणून जाता। हांगा नाल्ल फोडपा फाटलो हेतू इतलो की कोणाच्या आंगार कितें वायट आसता, कितें आसता तें आसा तें नाल्ल फोडटकीर तें वता असो एक आमचो पयलीं पासून हें आसा। आनी खुबशे अनुभव हांगा कोणी पिशी कोणी येतात तांकां नाल्ल वाळटकीर तीं बरीं जाल्लीं आसा अशें आमकां अनुभव आसा। त्या प्रमाणे आमी तो नाल्ल फोडटा हांगा। एक्सपिरियन्स म्हणजे म्हाजे कडेन कितें आसा की हांगा एक मनीस येयल्लो, आवय ताका केपेंच्यान घेवन येयल्ली आनी केपेंच्यान घेवन येयले तेन्ना भार आशिल्लें हांगा। भार आशिल्ली तेन्ना देवीचो बार विश्वनाथ म्हणटा आमगे गुरू म्हणटा तेजेर येतालो तेन्ना म्हाका हांव तेन्ना हांगा आशिल्ले कडेन म्हाका ताका नाल्ल व्हाळ आनी 11 दीस ताका पांट्यान न्हाणें आनी ताका उलोवपाक कळनाशिल्लें, चलपाक कळनाशिल्लें, पूण ताका हांवें हांगा नाल्ल व्हाळ्ळो रातचो 11क। दुसरे दीस 11 दीस तेणी हांगा देवा पांट्या वचून तांकां न्हाणयलो बिडयलो त्या भुरग्याक। पूण तो 11-12 दीस पळय गेला तो हांगच्या येता पुणा आनी बरे भशेन चलून गेल्लो आसा। म्हणटकीर तो नाल्ल फोडलो, ताका कितें आशिल्लें तितलें हांगा दवरलें आनी तो आपल्या कामाक गेलो। दामोदरा कडेन कसले कसले लोक येवन गेल्या। एक कोण तरी मडगांवचो व्यापारी हातून काबार जाल्लो, तो येवन हांगा देवळान तेन्ना धाकटें देवूळ आशिल्लें, व्हडले खांबे आशिल्ले, खांब्याक तेकून बसतकीर आनी समोर भट प्रसाद घेता, भिकू भट भटाचें नांव आनी तें खूब जुनो। आनी हांव जेन्ना ताजे बरोबर हांगा न्हिदतालो उठतालो म्हाका ह्यो गोश्टी सगळ्यो तो सांगप आनी हांवें लक्षांत दवरल्या आनी आज हांव तुमच्या समोर ही सगळी गोश्टी दवरता, तुमी आयकून घेता, म्हाका आनंद आसा। तेन्ना ताणें विचारलें, भिकू माम हें तूं कितें बरयता, कितें देवाक राखण म्हणटा? ताणें सांगलें की कांय ना, ही जर तूं राखण घेशी देवाची आनी सुक्या बांयन सुद्दां उडी मारची तर तूं सक्सेस जाता, तूं मरूंक शकना। ताजेर जे तकलेन गेलें, कित्याक तो पयलींच बेजार जाल्लो, आपलो धंदो काबार जाला म्हणून। अशा वेळाचेर ताणें तो 2-3 दिसांनी सांगलें, भिकू माम म्हाका एक प्रसाद घे पळया राखणेचो। ताका कांय खबर ना म्हाका, ताणें राखणेचो प्रसाद घेवन ताका दिलो। तो ताणें प्रसाद घेवन ह्या बांयन जे प्रकारान भितर बांय आसा त्या बांयन भितर उडी मारली आनी त्या हातून उदक कितलें आशिल्लें, 35 खोलची बांय। अशा वेळाचेर उडी मारलो आनी ताणें ताका दामबाबान 2 हात करून ताका जिखून व्हरून उदकान दवरलो। मागीर थंय ताणें बोबो मारल्यो तेन्ना हे बॉम्ब बीम असले नाशिल्ले, म्हणजे उदकाचे बी। अशा वेळाचेर निसून बांदून सकयल घालून ताका वयर काडलो, कांयच ताका इजा जाली ना आनी कांयच जालें ना। अशा वेळाचेर ह्या दामबाबान ताका राखलो आनी आमकां आज आनंद करून तो दाखयलो। गांवच्या राखण्याचें हांगा एक ल्हानशें देवूळ आसा, ताका म्हारांगण म्हणटात। थंय राखण्याच्या आवडीच्या वस्तूंचें आंगवण जाता। खासा तांच्या खातीर नाल्लाची सूर आनी रोट लोक थंय दवरतात। हांगा मारांगण म्हणटात। मारांगण म्हणजे आमच्या दामबाबाच्या परिवारांतलो एक देव, आमी ताका राखणदार अशें म्हणटात। मारांगण आनी बांदास अशें 2 जाण आसात ते। हांगा जेन्ना प्रसाद भितर देवळांत घेतात तेन्ना विदोळ पुरवाचेर हांवें पळय नाल्ल फोडला, ते नंतर हांगा रोटी आनी सूर ताडी म्हणटा आमी ताका, ही देवा दिवची पडटा। हांगची एक वैशिश्ट म्हणजे हांगा जी पळय सूर घालतात ती आमी केन्ना काडनात, ती थंयच हें जावन वता, खंय वता म्हणटा ती आमकां खबर ना। ती सुरीची आमची अशी भरून भायर उडयली बी अशी केन्ना जायना। त्या प्रमाणे आमी ती घालतात, कोणाली कितें आसलें जाल्यार रोट घालतात।
कोण 2 घाल म्हणटा, कोण 5 घाल म्हणटा, त्या प्रमाणे कोण विनंती करता त्या प्रमाणे आमी ती घालतात. हांगची एक वैशिश्ट म्हळ्यार की मारांगणां सांगणी केली की बांदासा सांगणी केली की तुगेली थोडी कामां जी आसात ती वेवस्थीत जातात, कसलेच कोणा हें जायना. कितें आमी हांगा सांगणी करतात तेकर आनी हें सगळें देवां बॅट घेता तेन्ना हांगा बॅट घेवपाकच जाय. ही बॅट ही लास्ट अशी ती घेवन मागीर लोक देवळां वतात, बाकी सगळीं काम करतात. देवळाच्या कांय अंतराचेर कुशावती न्हंय व्हांवता. कांय जाणकारांच्या मतानुसार न्हंयेचें उदक पवित्र तशेंच वखदी. ह्या न्हंयेक हांगासरले स्थायी लोक गंगाच म्हणटात. दामबाबाच्यो असंख्य आख्यायिका आसात. म्हजें नांव जयप्रकाश शेणवी कुंदे. हांव अध्यक्ष श्री रामनाथ दामोदर संस्थान जांबावले हांगचो. हांव आतां थोडोच आमच्या देवळा बद्दल तुमकां इतिहास सांगता. आमचो मूळ दामबाब आसा तो मडगांवचो. मडगांव माड्डांक म्हळ्यार फातोर्डा. थंय सायबाचें देवूळ आशिल्लें. 1564-65 पुर्तुगेज लोकांनी आनी क्रिश्चन लोकांनी आमची सगळीं हिंदूचीं देवळां मोडपाक सुरवात केली. तेन्ना आमच्या दामबाबाचें देवूळ मोडलें. तेन्ना ग्रामस्थांनी तें थंयचे आमचो सायब हाडलो आनी थंयच्यान खंय तरी एक सेफ जाग्यार शिफ्ट करया अशें म्हणून तांणी तो घेवन ते हे वाटेन भायर सरले, दक्षिणे भायर सरले. तें लिंग व्हडलें आशिल्लें. तांच्यान तें शक्य जालें ना बाबा ही नदी, ही कुशावती नदी क्रॉस करून तांकां व्हरपाक शक्य जालें ना म्हणून ताणें तें हांगा उदकांक दवरलें. खूब तेंपान तें लिंग हांगा वयर हाडलें आनी तांकां कळ्ळें की बाबा हो मडगांवच्यान सायब आयिल्लो आसा तेन्ना हाका खंय तरी एक जागो दिवपाक जाय म्हणून. तेन्ना तांणी हांगा सायडीनच 3 किलोमिटर मुखार विमळेश्वराचें देवूळ आसा आनी ताजे जे हे आसात प्रभुदेसाय तांकां सांगून तांणी हांगा सायबाक जागो आनीक देवूळ बांदून ताची स्थापन करपाक तांकां मान्यताय दिली. त्या विमळेश्वराच्या ह्या प्रभुदेसायांनी सायबाक जागोय दिलो आनी हांगा देवूळय बांदून दिलें आनीक ताची स्थापनाय केली. त्या बदलाक वर्साक 2 किलो चंदन हें आमच्या देवळांतल्यान विमळेश्वराक वर्सान वर्स वता. आतां ह्या पांट्याचें म्हत्व म्हणल्यार थंयच्यान जेन्ना तें लिंग हांगा हाडलें कट करून तेन्ना तें हांगा उदकां उरलें आनी ह्या पांट्याक तेन्नाच्यान खूब म्हत्व आयलें. हो पांटो म्हणल्यार कुशावती नदी हांगा म्हणल्यार एक गंगाच, हाका गंगाजलच म्हणटात. इतलें ह्या पांट्याचें म्हत्व आसा. हांगा समज न्हावन सायबाक 2-3 प्रदक्षिणां घाल्यो किंवा 5 प्रदक्षिणां घाल्यो जाल्यार तुगेली मनकामना सगळी पूर्ण जातात. इतलें ह्या पांट्याक म्हत्व आसा. जेन्ना मडगांवच्यान तें सायबाक शिफ्ट करपाचें ठरयलें तें लिंग फॉर्मेटान आशिल्लें. लिंग फॉर्मेट तें व्हडलें लिंग आशिल्ल्या कारणान तें उबारपाक जायना जालें म्हणून ताचे 4 कुडके केल्ले. एक व्हडलो कुडको आशिल्लो आनी 3 ल्हान कुडके आशिल्ले. ते सगळे घेवन अशें दक्षिणे वता आसतना तो व्हडलो कुडको तांच्यान तो व्हरपाक जायना जालो म्हणून ताणें हांगा तो सोडिल्लो. आनी बाकीचे ते 3 कुडके आसा पळय तो एक कुमटो आसा, एक बसरूर आसा आनी एक भटकल आसा. थंय अजुनूय आसा, ताजी अजुनूय थंय पुजा जाता. पूण हो व्हडलो कुडको आशिल्ल्या कारणान तो व्हरपाक जालो ना तांच्यांनी. तो आनी हाडून हांगा स्थापन केलो. देव दामोदरा विशीं आमी अशीच आनीक म्हायती जाणून घेवया. मात सध्या एक ल्हानसो विसव घेवया. खंय वचूं नाकात. परत मेळया गोमंतक टीव्हीर. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश विनाशाय गोविंदाय नमो नमः. हे आमचें रामनाथ दामोदर संस्थान हें आतां पुरातन 400 वर्सांची पयलीं पासून हांगा आसा. त्या प्रमाणे हांगा कितें आहा, नित्य नेमांनी सकाळच्यान सांज पर्यंत हांगा देवाली सेवा जाता. आमी आज पर्यंत 1978 पासून आमी हांगा देवाली सेवा करीत आहात.
म्हणजे आतां जवळ जवळ आमकां 40 to 43 इयर्स जाली आसा. आनी त्याच प्रमाणे हांगा कितें काय हांगा दामबाबाली आनी तशीच लक्ष्मीनारायण दोनी जी आसात गर्भागृहात आसात. आनी त्या प्रमाणे तांची जी आसा नित्य जी आसा सकाळी पहाटे सादारण 5 ते 5:30 ह्या दरम्यान हांगा सकाळी आमगेलें निर्माल विसर्जन जाता. निर्माल विसर्जन जाल्या नंतर ताजी पुजा निर्माल विसर्जन पुजा वगैरे जाली ताजे नंतर आमगेले अभिषेक जाता. 25 अभिषेक जाता. सगळ्याक पंचामृत अभिषेक देवालय म्हणजे जी सेवा वगैरे करतात तांगेली सगळी सेवा सुरवात जाता. ताजे नंतर आमगेले आतां म्हणजे कितें आसा आतां आमगेले हरिजागर म्हण आसा. म्हणजे सकाळी पहाटे आमगेली काकाड्याची आरती आसता दामोदरा कडेन लक्ष्मीनारायणा कडेन. ती जशी काकड्याची आरती जशी जाली त्या प्रमाणे 9 सुमार आमगेले हरिजागराची आरती जाता. आनी इतलें जाल्या नंतर मागीर आमगेले लघुरुद्र अभिषेक दामोदरा कडेन सुरू जातात. आनी हे लघुरुद्र अभिषेक जशें जालो की देवाक त्या प्रमाणे अलंकार सुरू जातात. दोनी कडेन अलंकार जातात. अलंकार जशें जाले मागीर नंतर आमगेली 12:15 इशारत जाता. इशारत जाल्या नंतर आमगेले हांगा माध्यान आरती जातात. आनी माध्यान आरती जाल्या नंतर सकाळची जी आसा तो प्रोग्राम आमगे इतल्याक सोंपता. इतलें जालें की आमगे त्याच प्रमाणे आमी हांगा प्रसादाचे म्हणजे देवालय जे आसा प्रसाद जे आसात ते सकाळी 7:30 सुरवात जातात. 7:30 ते रात्री 8:30 पर्यंत आसतात. आनी त्याच प्रमाणे सांजेक जी आसा ती 8:00 आमगेली परत इशारत जाता. आनी ताचे पयलीं म्हणजे 6:30 इशारत जाता. ताजे नंतर नौबत आसा आमची. ती नौबत जशी जाली मागीर हांगा पुराण सेवा आसता. 7:30 प्रत्येक दिसाक 7:30 पुराण सेवा आसा. पुराण सेवा जाली की रातची परत आमी 8:00 इशारत जाता. इशारत जाली की रात्रीची आरती सुरवात जाता. रात्रीची आरती जाल्या नंतर मागीर प्रसाद वितरण बी जाल्या नंतर आमचो दिनक्रम सोंपता. दामबाबाच्या देवळात सातत्यान वेगवेगळे उत्सव जाता. साबार प्रकारचे सण भक्तगण व्हडा उत्साहान मनयतात. पिंडिकोत्सव, वैशाख पुनव, नवरात्र, दसरो तरंगोत्सव, अश्विन पौर्णिमा हे हांगचे वर्सुकी उत्सव. तशेंच हिंदूच्या पवित्र म्हयन्यांत म्हळ्यार श्रावणात तर हांगा बरीच गर्दी आसता. जय दामबाब. हांव संदेश कुंदे, सेक्रेटरी दामोदर संस्थान. हांव आतां थोडक्यांत आमचे उत्सवाची म्हायती दितलो. चैत्रांतल्यान सुरू केलो जाल्यार सगळ्यांच्याक पयलीं जाता पिंडिकोत्सव. पिंडिकोत्सव म्हणल्यार दामबाबाची पिंडिका जी स्थापन केल्ली तो दीस. तेन्ना नाटकां बी आसतात. सगळो उत्सव बरो जाता. आनीक पिंडिकेक 3 दिसांचो उत्सव जाता आनी चवथी दिसा रामनमीन सांगता जाता. मागीर वैशाख म्हयनो वैशाख पुनव जाता. वैशाख पुनव म्हणजे तातूंत वसंत पुजा बी सगळी जाता. ताजे मागीर येता आमचो श्रावण म्हयनो. श्रावण म्हयन्याक आमी मातशे चड बिजी. म्हणजे श्रावणांतले पयली सोमारा साकून जी जेवणां स्टार्ट जातात म्हणजे अन्नसंतर्पण घरसाळेर तें श्रावणांतलो लास्ट दीस पर्यंत चालू उरता. आनी सगळे दिसा आमकां वॉलंटियरांची बी सगळो अरेंजमेंट करून वेवस्थीत जेवण वाडचें पडटात. सादारण 1,500 लोक पर डे जेवतात. श्रावण म्हयनो जातकीर मागीर येता आमची नवरात्र. नवरात्रांक आमची हांगा 9 दीस उत्सव आसता. घटस्थापना बी जाता पूण थोड्या देवळांनी आसता तशें बाकीच्या मकर नासता. मागीर दसऱ्याचे पयले दिसा म्हणजे नमीचो उत्सव आसता. ज्या दिसा मोठें हवन बी जाता आनीक नवचंडी हवनद्वारा जाता. सांगता जाली काय ना नमीची की मागीर दुसरे दिसा दसरो. दसऱ्याच्या दिसा तरंगोत्सव आसता. 3 तरंगां बी आमी उबी करतात. आनीक मागीर पालखी आसता. 2.5 वरांचे दनपारची दसऱ्याच्या पालखी वयर पेडार वता. थंय सिमोलंगन जाता. आनीक 4 जे नेमस्त आसतात परब, हेगडो, शेणै आनी दुकळो ते करार करतात आनी तें बरोवन दवरिल्लें आसा. तो काही वर्सां पयलीं साकून ती हिस्ट्री बरयल्ली आसा. दसऱ्याच्या दिसा असो आमी करार केलो म्हणून तें शाईची पेन घेवन बरोवपाचें आसता. मागीर थंय आपट्याची पानां सगळ्यांक वांटप जाता आनी मागीर पालखी परती रिटर्न येता. दामबाबाचो सगळ्यात फामाद सण म्हळ्यार गुलाल उत्सव.
हांगासर फक्त गोंयांतलेच न्ही तर कर्नाटक, महाराष्ट्र सावन हजारांनी भावार्थी येतात. हांव तुमकां आतां थोडी गुलाला बद्दल म्हायती दितां. दामबाब हो मूळ माड्डांतलो, माड्डांक म्हणल्यार फातोर्डा. आनीक रामनाथ हो बड्डेचो. आनी पुर्वी खूब वर्सां पयलीं त्या वाठाराक फक्त गवळी आसताले, गवळी. ते कितें करताले, वर्सान वर्स रामनाथाक गुलाल घालताले बड्ड्या. थंयच्यान देव हांगा हाडटरीच ते वर्सान वर्स हांगा येवन, तेन्ना गाडयो बिडयो कांय नाशिल्ल्यो, आयदर चलत येवपा जाय आशिल्लें नाल्यार बैलगाडी घेवन येवपा जाय आशिल्लें. त्या प्रमाणे वर्सा एक फावटी ते हांगा येवन रामनाथाक गुलाल घालताले. ताजे नंतर ते अशें चलत आशिल्लें. 1927 वर्साक मठग्रामस्थ म्हणटी एक, मठग्रामस्थ हिंदू सभा म्हणटी एक स्थापन जाली. आनी तेन्नाच्यान तांणी तो चार्ज घेतलो आनी वर्सान वर्स ते येवन हांगा 5 दिसांचो उत्सव करपाक लागले. हळडुण्या साकून सुरवात जाता हो गुलाला उत्सव, तो धुलबेट जातरी सोंपता. तातूंत हाजें वैशिश्ट म्हणल्यार हो सगळे सण आमगेले तिथी प्रमाणे येतात, पूण हो गुलाल आसा तो फक्त मंगळाराकच येता. सोमाराक जी पालखी रामनाथा देवळा कडेन वता ते मंगळाराक गुलाल घालून, रामनाथाक गुलाल घालून, दामबाबाक गुलाल घालून ती मागीर परत येता. पूण ही आतां परंपरा खूब वर्सां साकून ही चालू आसा. 50,000 ते 75,000 लोक त्या दिसाक हांगा जमा जातात. पूण हाजें वैशिश्ट म्हणल्यार सगळे गुलाल एकमेकाक लायतात, पूण सायडीक एक बायल आसली जाल्यार ते बायलेक केन्नाच ते गुलाल लावपाचे नात. खंयचोय मनीस आसूं तो, बायलांक गुलाल लायनात. कितल्योय बायलो आसूं, कितलेय दादले आसूं, दादले एकमेकाक लावन घेवन खेळटात, पूण बायलां लायनात. हें हाचें वैशिश्ट. पयशिल्यान येवपी भक्तांक देवळात रावन देवाची सेवा करूंशी दिसता. देखून खासा भक्तां खातीर हांगा रावपाची सोय केल्ली आसा. लोकांच्या गरजे प्रमाण तांच्यांनी ह्या सोयेचो लाव घेवचो. म्हजें नांव जयेश कामत बांबोळकर. हांव बांदोडेचो. हांव हांगा कमिटीन जॉयंट सेक्रेटरीचें काम पळयतां. हांव तुमकां हांगा आमचे देवळान कितें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर चल्लां, म्हणजे वास्तूचें काम कितें कितें चल्लां ताजे बद्दल तुमकां हांव थोडक्यात म्हायती दिवपाक पळयतां. पयलें म्हणल्यार ही आमची अगरसाळे आसा ताजे बद्दल सांगता. ही अगरसाळ म्हणजे आमची नेमस्त महाजनाची जी वार्षिक बैठक जाता ती हांगा जाता. आनी थंय आमचे कितें कितें पॉयंट आसता, कितें कितें बाबा नवें करपाचें, हें करपाचें, थंय सगळे हांगा सगळे महाजन येवन मेळून आमी तें मान्यताय दिता. दुसरी अगरसाळ आसा ती सायडीक ही फुडली, तातूंत आमची जेन्ना जेन्ना कसले कसले उत्सव आसता पळय तेन्ना थंय व्हडली समारंभां जातात. आनी तातूंत कमीत कमीत ते 150-200 लोक, 150 एका पंक्तीक जेवतात आनी टोटल सादारणशे 2,000 म्हणल्यार लोक जेवतात. आनी एकदम बरे भशेन. तिसरी बिल्डींग आसा ती आमची ही. टोटल ते बिल्डिंगेन रूम आसा 48. हे आमचे म्हणजे 48 रूम आसा, AC रूम आसा. आनी नॉन AC आसा हे 98 रूम आसा. म्हणजे केन्नाय लोक भायल्यान आयले, कर्नाटकी आवटसायडर गोवन्स आयले, तांकां रातचे रावपाची वेवस्था सगळी केल्ली आसता. गरम उदक न्हिदपाक, जेवणाची वेवस्था, सकाळ फुडें नाश्ता, सकाळ फुडें च्या, सांजचें हें जेवण, हें सगळी आमची वेवस्था कमिटीन केल्ली आसा. तिसरें, आतां एक भायर एक नवी बिल्डींग बांदल्या, ती खातीर जनरेटर, ते शिवाय थंय एक ल्हानसो हॉल बांदिल्लो आसा. म्हणजे कोणाली ल्हानशी मूज करपाक जाय, येदे व्हडलो हॉल नाका, ल्हानशें मुजें करता जाल्यार थंय तें करपाक, प्लस थंय रावपाचें रूमूय आसा. तिसरें, आमगेले वयर आनी एक आसा AC हॉल. तातूंत सादारणशे 600 सुमार लोक बसपाक, तातूंत लग्न करपाक मेळटा, हें मेळटा. आतां तिसरें आसा तें आमगेलें, आमी मडगांव एक व्हडलो हॉल, म्हणजे व्हडली बिल्डींग बांदपाक 1+2 बांदपाची येवजिल्ल्या. तातूंत हॉल आसतलो, भुरग्यांक शिकपा खातीर एक ल्हानशी बैठक हॉल आसतलो. तेच्या ल्हानशें आनी कॅटरिंग कोणाली ऑर्डर घेतली जाल्यार तें करपाचें थंय हें आसतलें. अशें आमगेलें मोठें हें तयारी चल्ली आसा. आनी तिसरें, आतां आमी एक भांगराची पालखी तयार हें करपा आसा, ती ऑलरेडी जाल्ली आसा. एक्चुअली ती दसऱ्यान आमगेली येवपाची कांय कारणां लागून ती उरल्या आनी आतां फुडल्या डिसेंबराक म्हणल्यार ती येतली.
आनी ती डिसेंबर येतकच ती दवरतलो खंय हो आमचो हें जालो तेन्ना येथे इंट्रन्साकूच ताका एक आमी हाजो रूम बांदलो आसा स्ट्रॉंग रूम बांदिल्लो आसा तें बी आमचें कंप्लीट जायत आयलां. तुझ्या बगर दामोदरा पान पुसून हालना, तुझ्या बगर दामोदरा पान पुसून हालना, क्षमा कर देवाचा काहीच आमका कळना, क्षमा कर देवाचा काहीच आमका कळना, काहीच आमका कळना, तुझ्या बगर दामोदरा पान पुसून हालना. इश्टानो, भारतांत तशे नारायण भक्त आणि शिव भक्तांमध्ये आमकां सतत वाद दिसून आयला. मात ह्या तरेचो प्रकार मुळांत गोंयांत नाच अशें हांव म्हणीन. कारण गोंयांत एकवट आसा, एकचार आसा आनी होच एकवट आनी एकचार आमकां देवळांनी पळोवंक मेळटात. तशेंच श्री दामोदराचें हें देवूळ गोंयच्या अशाच नामनेच्या आनी फामाद देवस्थानाची आमी भेट घेवया. इश्टानो, हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. पळयत रावात गोमंतक TV.